मायनवाल्यांचो कामगारांचो असो कंबायन गजाल आसा. आय एम वर्किंग ओवर इट. सगळ्यो बाजू सगळे एस्पेक्ट्स विचार केल्यात. कालचो दीस हांवें मायन ओनर्सांक दिल्लो. ताणें एकी कडेन बसून जास्तीत जास्त आमी कितें रेट दिवंक शकतात हें ताणें दिवचें. आज तांकां ताणें हाडून दिवप आसा. मागीर ताच्या नंतर हांव ट्रकवाल्यां कडेन बसतलो. फाल्यां बस हय हांव पळयतलो. तें घेतकीर म्हाका कितें दिसता, म्हजें मत, म्हजें ओपिनियन हांव डायरेक्टराक घेतलो बरोबर, सेक्रेटरीक घेतलो, डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट हांचें ओपिनियन ताचेर घेतलें वतलें आनी वन्स फॉर ऑल आनी 2 दिसान जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. इन द मीन टायम काल सेजाचे कामगार लोक आयिल्ले, नो वर्क नो पे नोटीस मारल्या म्हणून. हांवें म्हटलें मातशें कूल डावन. हो शेवटचो आठवडो आसा, क्रिसमस सीजन आसा, ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणार येतात, त्यामुळे पुलीस यंत्रणा वगैरे ही हांगा इनवॉल्ड आसा. तातूंत तुमी आनी कुफजांव करूं नाका. मातशें जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वीक ऑर सो. लेट बाय द बिगिनींग ऑफ न्यू इयर वी शुड बी इन अ पोजिशन टू पुट द थिंग्स इन ऑर्डर. हे पळय, खरें ह्या गोश्टीन हांवें इंटरफियर जावची गरज ना. कंपनी आनी ट्रकवाले हांवें कित्याक इंटरफियर जावंक जाय? कंपनी आनी कामगार हांवें कित्याक इंटरफियर जावंक जाय? तांचो मामलो तो. पूण अ स्टेज हॅज कम. फायनली मुख्यमंत्री ना, म्हाका हांव तांच्या धंदेकारांच्या हातूंत कित्याक पडूंक हें हांव सुरवातेक म्हणूं शकता. पण फायनली एज हेड ऑफ द स्टेट आय हॅव टू, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ऑफकोर्स न्ही.